ब्लास्ट जावना तो सांगपाचें म्हणल्यार तेणी हांवें नवो सिलिंडर आहा तें लायल्लो. ते नवो सिलिंडर लायला की सारकें ते लावूंक नासलें तें. ताका मातसो ते एका रेग्युलेटर मदीं उजो लागलो. तोच जागा ब्लास्ट जालोलो अशें घर फुटलें. एक्झॅक्ट खंय तें कोणागेर? प्रताप नगर ते पटेल शोरुमात पटेल मिल आहा पळय सो मिल आहा पळय थंयसर कोणा घरान? रोजारियो डिसोजा म्हणून रोजारियो तो पाले तर त्याच्या हातीक म्हणजे डॅमेज झाले हातीक. ती बायलूच पालयताली. बायली ते प्रेशर डावन जावन ती पडली बघ. म्हणून आमी येवच्या पयलीं तांकां धांवकूच आयडीन शिफ्ट केलें आमी गोंयच्या पयलीं. पूण सिलिंडराक लागून तांकां कितें डॅमेज जालें तेका? सिलिंडर तेंचो तो तेंचो फ्रीज गेलो, तेंचो ऑटो गेलो, तेंचे घरांत जे किचन रूमाचे आयटम आसले पळय सगळे पिड्यार. सिलिंडराक मोठो उजो लागलो. मोठो उजो लागलो. फुटूं ना सिलिंडर? फुटूंक ना. फुटलें जाल्यार तें घर फुटलें आसलें सांगपाचें म्हटलें. ओके ओके. कितें सिलिंडर लायतना कितें हें जालें? नवोच लायलो न्हू म्हणजे गडबडीन तेणी लायला असो तसो तो म्हणजे ऑन केलो त्यांनी. तोच जागा फुल उजो लागलो. आतां सद्या जखमी कोण आसा? जखमी तिचा घोव आसा तो रोजारी म्हणटा डिसोजा. ते पालयत ना ताका आतां उजो पेटलो पालोवपाक गेलो. हां पालोवपाक. आतां ताणें दोळ्या कडेन म्हणजे लागले ते काना कडेन म्हणजे लागले. आनी बायल ती म्हणजे पळोवन भिवून ती प्रेशर डावन म्हणजे कडेन पडली बायल. नमस्कार. आमी फोण्या फायर स्टेशना कडेन आसा. तांकां आतां जवळ जवळ कॉल आयिल्लो आनी जवळ जवळ 12:25 तांकां कॉल आयिल्लो आनी प्रतापनगरा कोणा घरान सिलिंडर फुटला म्हणून. पूण जेन्ना हे थंय प्रत्यक्षाक गेले तेन्ना पयल्या सिलिंडर फुटूंक नासलो. सिलिंडर नवोच लायल्या कारणान सिलिंडराक उजो लागलेलो आनी तेंचें कितें लूज कनेक्शन बी जालें आसतलें पेटलो आसतलो अशें तेंची म्हणटा. जेन्ना ताका उजो लागलेलो आनी तो सिलिंडर असो आड पडलो जेन्ना ताचो घोव ताका तो सिलिंडर ज्या घरकान्नीचो घोव आसलेलो फिलोमिना तेन्ना तो पावलोवपाक वयतालो उजो पावलोवपाक तेन्ना तेज्या हातीक मार लागला. हातीक बांदलेलो आसा. आनी दुसरी म्हणल्यार तो जो आमची ती तेजी सायडीच्यान जी फ्रीज आसलेलो जावं बारीक वस्तू आसलेल्यो सकयल टायस आसले ते गरम जावन फुटलेलो आनी फ्रीज जो आसा तो जळोन खाक जाल्लो आसा. जवळ जवळ टोटल तांकां 50,000च्या वयर लॉस जाल्ले आसा. जो राजेश तलवार जो हांगा फायर ब्रिगेडीचो इन्चार्ज आसलो तो थंय घटनास्थळी गेलो. तेणी आपले जेवणा सकट ते सगळे जे कितें आसलेले जे उजो लागलेलो जो की तेंगे डॅमेज जाल्ले सगळी सिस्टमॅटीक तेंची पाहणी केली. उजोय बी पालयलो आनी वेवस्थीत तेंच्यांनी करून हांगा तेंचो जो कितें प्रोडक्ट लॉस जाला तो बी सगळो तेंच्यांनी हांगा सिस्टमॅटीक आढावो घेतलेलो आसा आनी जवळ जवळ 50,000 ते 60,000 भितर हेजे लॉस जाल्ले आसा. जखमी जे आसले रोजारियो आनी तेजी जी घरकान्न ती हांगा आयडी हॉस्पिटलांत उपचार घेता प्राथमीक उपचार घेतलेलो आसा आनी सद्याक तांकां उपचार दिवपाचे आयडी हॉस्पिटलांत चालू आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ केडेकर.